इन्फ्रास्ट्रक्चर वाचून कांयच ना. आमचो एक चिकालीम ग्राउंड आसलेलो एसएजीचो तो सध्या चालू आसा तेजें कन्स्ट्रक्शन. सो आमचे कडेन एकूच ऑप्शन आहा की एमपीटी ग्राउंड. सो आमी मॅक्झिमम ह्या ग्राउंडाचो यूज केलो. कितें विकेट केली आमी, नवीन विकेट केली ग्राउंडाची. तशेंच आउटफील्ड मातसो डेवलप केलो आनी तेजून बरेंतले बरे गेमी सगळे आयज फायनल पर्यंत बऱ्यांतले बरी जाला. आतां आमचे रोखडोच सोमारसून अंडर-16 टोर्नामेंट जातलो. तो लेट दिलीप सरदेसाय ट्रॉफी ऑलरेडी एक मॅच 22 तारखेक जाल्ली आसा आनी आतां कंटिन्यू जाली. तेजी फायनल आसतली 15 फेब्रुवारीक. अंडर-16ची फायनल आसतली आनी तेच फायनली दिसा आमी हेजे प्रायजीस अंडर-14चे प्रायज डिस्ट्रिब्युशन आनी 16चे. एक्चुली आमी लास्ट टायम गोवा क्रिकेट एसोसिएशनान तेंचे कडेन हे केल्ले, ट्राय केल्ले मूव करपाक, पण म्हाका दिसना की आजुनी काय फुडें खंय वचना अशें. आमकां गोवा क्रिकेट एसोसिएशनान हो जर ग्राउंड दिलो आमची जीसीए बरी हो डेवलप करतलो. हांव सुद्दां एम्प्लॉय एमपीटीचोच, पण डिसिजन एमपीटीन घेवपाक जाय आनी जीसीए ऑल्सो शूड कम इन कॉन्टॅक्ट विथ एमपीटी आनी थंय एमओयू कितें करून सायन करून ग्राउंड करपाचो. दॅट जीसीए आनी एमपीटीन उलोवपाचें आनी सॉर्ट आवट करपाचो इश्यू ग्राउंडाचो.